डिक्लेअर केलं त्याप्रमाणे त्याने म्हटला की 1-2 दीस कदाचित प्रोसिजराक थोडोसो उशीर लागत, पण आम्ही गोंयांतले दुसरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डिक्लेअर करता. आणि म्हाका खूब खोस भोगता डिक्लेअर करता आसतनाय बी, कारण निलेशात मागलें आणि आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान रोखडेच म्हाका कानान सांगलें करपाक काय हरकत ना, थोडोसो फॅसिलिटीज दिवपाक उशीर लागतलो, पण आमी प्रोसिजरल तो पर्यंत डिक्लेअर करून टायम टू टायम, म्हणजे फोंड्या आमचे पयले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि हे दुसरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी आज अनाउन्स करता. माझ्या भाशणाची मातशी हांव लायन बदलता, ती बदलचो नाशिल्लो. निलेशाक रडपाची गरज ना. हांव खरेंच सांगता, निलेश म्हजो क्लोज मित्र. हांव आनी निलेश आमदार जावच्या पयलीं पासून मित्र. तेंय सांगता, बऱ्याच जाणांक कदाचित खबर आसची ना, म्हणजे तो आनी हांव आमदार मागीर जाले, पयलीं दोगूय मित्र, ताज्या उपरांत आमदार जाले. 3 फावटी आमी दोगूय जाण वांगडाच, म्हणजे तो मदीं मंत्री जालो, हांव सभापती जालो, हांव मुख्यमंत्री जालो, तो मंत्री जालो. बट घडये कदाचित पार्टी ताजे सॅक्रिफायस, पार्टी खातीर जेणी सॅक्रिफायस दिला ते पार्टी केन्नाच विसरना, हें कुडचडकरांनी लक्षांत दवरचें.